आयज आमी गोमंतक धनगर समाजनिती मंडळ बिचोले तालुक्याच्या वतीन आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां निवेदन दिल्लें आसा। आमची जी अनुसूचित जमातीची फायल आसा ती केंद्र सरकारान रिजेक्टेड म्हणून परत धाडलेली आसा आनी ती परत रिकन्सिडर करची आनी आमचेर जो गेल्या 23 वर्सां पासून जो अन्याय जाला, जो आमचो हक्क आसा अनुसूचित जमात मेळपाचो, तो आमकां मेळोवन दिवपा खातीर आमी मुख्यमंत्र्याक एक निवेदन दिलां आनी आमी ताका विनंती केल्या आनी आमकां आशा आसा की मुख्यमंत्री आमचेर जो अन्याय जाला तो पयस करतले अशी आमकां आशा आसा। फायल जेन्ना आमची रिटर्न येयली तेन्ना इमिजिएट 2 दिसां भितर मुख्यमंत्र्यांक जेन्ना कळ्ळें तेन्ना 2 दिसां भितून मुख्यमंत्र्यान ट्रायबल मिनिस्ट्रीक एक बऱ्या पैकी लेटर बरयल्लें आसा आनी तेतून आमची बाजू पॉझिटिव्ह मांडलेली आसा। हांव तेज्या बद्दल मुख्यमंत्र्याचे धनगर समाजाच्या वतीन अभिनंदन करता आनी येता त्या 1-2 म्हयन्या भितर हो आमचो विशय मुख्यमंत्र्यान तडीक लावचो इतलीच आमची मागणी आसा।